This headline is sponsored by Parul University. यहाँ पॉसिबल है। सॅम्युएल ब्रागांचा गुळी लागचे पयलींच जाल्ली गंभीर दुखापत। पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांतल्यान माहिती उक्ताडार। दुखापत नेमकी कसली, कोणे केली, कितलेशेच प्रश्न। कोट्यांनी रुपया मोडूनय गोयच्या कोयर व्यवस्थापनाचे 12 बिरेस्तार। म्हापशा पालिकेन कोयर व्यवस्थापनाचेर मोडल्यात वट्ट 35 कोटी 91 लाख रुपया। मात कोयराच्यो राशी सोंपनात। टेम्पोन कोयर डंप करतनाचे फोटो काढूनय म्हापशे पालिका आणि पुलिसांनी केले दुर्लक्ष। मात तरणाट्यान कोयर उडयल्या उपरांत पुलिसांनी रोखडीच कारवाई केली। नगरसेवकाचो सनसनाटी आरोप। घरगुती एलपीजी सिलिंडर 29 रुपयांनी म्हारग। नव्या दरवाडी प्रमाण दर सिलिंडरा खातीर मेजचे पडटले 956 रुपया। एसटी आरक्षणाची प्रक्रिया फास्ट ट्रॅक। गृहमंत्री अमित शहाचे गोयच्या शिष्टमंडळाक आश्वासन। आमदार गोविंद गावडेची माहिती। आणि काणकोण मतदारसंघ एसटी खातीर दवरचो न्हय राखीव। 12% लोकां खातीर 88% लोकांचेर अन्याय कित्याक म्हणटात काणकोणकार। सांग्यार मात आरक्षणाक तेंको।